स्पेशल ब्रांच आणि टेक्निकल स्टाफाक घेऊन असली कर्मां करतल्यांक सोदून काडटले म्हूण डीआयजी उलयलो. Well, after these incidents in the South District of desecration of religious symbols, now we have taken it very seriously and we have formed teams. Special teams have been formed in all police stations, and they have been tasked to develop intelligence and try to identify these people as soon as possible. Of course, we are getting some information and we are developing the same. And I'm hopeful that with the help of our special branch and also our technical surveillance that we have launched, we'll be able to identify and catch these people soon. So how many teams have been formed? Teams, all police stations have formed a team each. गोंयांत क्रायम वाडला म्हूण शिवसेनेन आवाज काडलो. आम्ही एक निवेदन दिल्लें की टेनंट असतात तांचें रजिस्ट्रेशन जायना. गोंयांत ड्रग्स मडका वेश्या व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात चालला. सातत्यान शिवसेना ह्या सगळ्या विरोधान आवाज उठयत आसता, परंतु म्हाका दिसना की खंय तरी कोणाचें साटेलोटें आसा. ताका लागून आज आमी गोवा शिवसेनेचे युनिट डीआयजी मेळपा आयिल्ले. आमचें एक मेमोरंडम तांकां दिलां आनी गोमंतकभरान सामान्य जनतेक जे त्रास जातात, जे टुरिस्ट गोंयांत येतात आनी गोंयांत येवन त्या टुरिस्टांचेर काही गुंड लोक आक्रमणां करतात, हे सातत्यान घटना गोंयांत घडतात. हाचेर कोणाचें नियंत्रण ना. त्या गुंडांचे सुद्दां खंय तरी कोणाचे तरी साटेलोटें आसता. हे सगळें बंद जावपा जाय म्हूण आज शिवसेनेन मोठ्या प्रमाणान ह्या ठिकाणी आंदोलन करून डीआयजीक आमी निवेदन दिल्लें आसा आनी ह्या संदर्भात डीआयजीन आमकां शब्द दिला ह्या सगळ्या बाबतींत आमी कठोर निर्णय घेतले. जे गुंड आसात त्या गुंडांचेर आमी कारवाई करतले आनी जे टुरिस्ट हांगा गोंयांत येतात तांकां एक संरक्षण एक प्रकार आमी दितले. अशा प्रकारे आमकां ताणें ह्या ठिकाणी आश्वासन दिल्लें आसा. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस.